क्रिस्तातई भोवमोगाच्या भावा आणि बहिणी, आम्ही हर एका शनिवारा नियाळ करता पवित्र सभेच्या संतांची चरित्र्या आणि तांचे आध्यात्मिकपण। आणि या कार्मेल किरण नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत। आज आमी खाण घेवची पवित्र सभेची महान संतीन जावन आसा आविलाची सांत तेरेस, कार्मेलीत वर्दीची सुधारकी या घडणारस म्हणून आमी म्हणयेत। आमच्या मंगळुरांत जेजुईत बिसायब येवच्या पयलें कार्मेलीत बिसायब हांगा आशिल्ले। निमाणो बिसायब जावन आशिल्लो मारी एफ्रेम, त्या उपरांत जेजुईत आयले। कार्मेलितां बराबर कंगनडीच्यो भितरल्यो माद्री आनी तशेंच अपोस्तोलीक कार्मेल सिस्टरां, एसी सिस्टर आमी म्हणटा ती आयिल्लीं आनी हांणी या आमच्या मंगळुराक जायतें बरेंपण केलां। एसी माद्रींनी तांच्या शिक्षणा मरिफात मस्त बरेंपण केलां, जाल्यार भितरल्या माद्रींनी आपल्या मागण्या द्वारे मस्त बरेंपण केलां। तशेंच कार्मेलीत फ्रादींनी आपल्या मागण्या द्वारे आनी तशेंच मिशनरी वावरा द्वारे या देसीजीक वर्तें बरेंपण केलां म्हूण आमी म्हणयेत। आनी एक दुसरें कार्मेल वर्दीन आमच्या देसीजी काडलें वर्तें देवा साव जावन आसा कार्मेल सायबिणीचें भक्तीपण। आनी हें आमच्या हर एका घरांनी आनी आजुनूय आसा। आनी तिच्या मानाक आमी पयलो कुंगार खाण घेता आसतना कार्मेल सायबिणीची बेंतीन आमी घेता आनी आमच्या जिवनभर आमच्या जिवितांत आमी ती घालता। आनी ह्या कार्मेल वर्दीची सुधारकी जावन आसा आविलाची सांत तेरेस। तिच्या जीवन आनी तिच्या शिकोवण्या विशीं आमी इल्लो नियाळ करया। 1970 इसवेंत सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारीखेर पाऊल सोवियान पाप साहेबान तिका पवित्र सभेची धर्म साहिबीन या धर्मशास्त्रीन म्हणून पासारली, डॉक्टर ऑफ द चर्च। तिचे संगी सियोनाच्या कात्रिनाकी हो मान फावो जाल्लो। पयले फावटी स्त्रियांक हो मान फावो जावचो। डॉक्टर्स ऑफ द चर्च आविलाची सांत तेरेस आनी तशेंच सियोनाची सांत कात्रीन हांकां पयले फावटी दोगां स्त्रियांक पवित्र सभेची धर्मशास्त्रीन म्हणून पाप साहेबान वोलायलें। आनी ह्या संदर्भार पाऊल सोविया पाप साहेबान आपल्या शर्मावांत सांत तेरेजा विशीं ही सांगणी दिली। सांत तेरेज एक विशेष जिनसाची आनी अप्रूप उपजाल्ली धार्मीक स्त्री। साद्यापणान, लेणतुवायेन आनी त्यागाच्या स्पिरितान ती भरली। पवित्रताय तिच्या भोंवतणी फांगताली। एके रिलिजियस वर्दींत रिगोवन तांतू सुदारण हाडून नवो मेळ तिणें घडलो जो आ संवसारार विस्तारला। पवित्र आत्म्याचो उजवाड जो जोडुल्ली आनी शाती आशिल्ली ती बरोवपी, क्रिस्तांव आत्मिकायेची ती गुरू, तोपाच्या स्पिरितान भरिल्ली आनी तशेंच कळनातिल्ली वावुराडी। तिचे मनशापण आनी व्यक्तित्व उंच वर्गाचे आनी आकर्षित। ही सोबीत उतरां पापा पाऊल सोवियान तिका धर्मशास्त्रीन म्हणून वोलायल्या वेळार सांगली जावन आसात। तिची जिणी भारी स्वादीक, तिची पवित्रताय निजायकी आमकां भोव आदर्शाची। 1620 आनी 2 इसवेंत मार्चाच्या 12 तारीखेर ग्रेगोर 15व्या पाप साहेबान तिका सांतीन म्हूण पासारली। तिचे सांगता हेर महान सांगती
तांकां संत म्हणून पापसाहेबान पासारले आनी हे जावन आसात लॉयलाचो सांत इनास, सान फ्रांसीस सावेर, मेड्रिडाचो सांत इजिदोरो, रोमाचो सांत फिलिप नेरी हांकां सुमीसांक सांत तेरेसा वट्टू सांत म्हणून पासारले. तिणें शिकयल्ली आत्मीक शिकोवण पवित्र सभेच्या चिंतपा सारकी आनी आमकां उपयोगाक पडच्या ज्ञानाक परजलीची तसली जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तिच्या बरपान थावन प्रेरणाची जरस वाळटा म्हणून आमी म्हणयेत. आनी ह्या वरवीं सबार देव आपोवणी मोगाची कामां उपजाल्यांत देवाच्या प्रेरणाक दिल्ल्या लोकांचो सांको दोडतो तितोडो जाला. इतले मात्र न्हय, तिच्या बरपातावन सबार आत्मीक डिरेक्टरांनी धर्मशास्त्रींनी प्रेरण घेतलां. आविलाची सांत तेरेज स्पेनाच्या आविला म्हणले कडेन 1515 इसवेंत मार्चाच्या 20 आनी 8 तारीखेर एका मंथनाच्या कुटुंबांत जल्माली. तिच्या बापायचें नांव आलोन्सो दे चेपेदा आनी ते बायलेचें नांव पयल्या बायले तावन ताका तेगां भुरगीं जाल्लीं, 2 चले आनी 1 चली. दुसरी बायल बियाट्रीस, हिचे तावन 9 भुरगीं तांकां जाल्लीं, 7 चले आनी 2 चलयो. बापोय आलोन्सो एक देवोत आनी गुणेस्त मनीस. साकरांक आनी दुर्बळ्यांक पिडेस्तांक ताची दयाळाय विशेष. पवित्र वाचपांत जायतो वेळ तो करसितलो. हांव तिच्या आवय थंय आमी एक दिश्ट वेली तर बियाट्रीस तेरेसाक 12 वर्सां सोंपतना म्हणजे 33 वर्सांच्या प्रायर 1520 आनी 8 इसवेंत ती देवाणदीन जाल्ली. तेरेसान सांगच्या प्रकार तिची आवय बियाट्रीस भोव सोबीत, सादी आनी गुणेस्त मनीस. तोळ तोळ पिडेन ती पडतली जाल्यार तिका ती देवास्पणांत आसली. संवसारी दौलत तिचे थंय आसली जाल्यार देवाक तिणें सांडूंक ना. सबार पोटी आपलो वेळ साहसीक आनी हेर काणयो वाचच्यान ती करशितली आनी भुरग्यांनी आपलो वेळ विबाडूंक नजो म्हणून तांकांय हे बूक वाचूंक दितली. तेरेज भुरग्यां पैकी चड आकर्शीत. रोड्रिगो पयल्या बायलेचो पूत केदाळाय तिच्या सांगाताच आसतलो. आवयन काणयो सांगुल्ल्यो काणयो वाचून ही प्रेरीत जाल्ली. कित्याक म्हळ्यार आवय तावन रोड्रिगो आनी तशेंच तेरेज सबार रक्त साक्षींच्या जिवनाची चारित्र्या ती वाचतली. अशें तांच्या जिवन चरित्रितावन प्रेरण जावन एक पोटी एक सकाळी रोड्रिगो आनी तशेंच आविलाची सांत तेरेज ती रक्त साक्षी जावंक बाई सरली खंय मुस्लिमांच्या गांवाक. तांकां गांव खंय म्हूण गुर्तुना जाल्यार हें आयकून आमी मारती जावन मरा जाय, आमी सरगार वसा जाय म्हणलो तो अत्रेक इतलो बळागी जाल्लो की ती घरांत हांव पळोवन धांवली. तेन्ना तेरेसाक 7 वर्सां आनी रोड्रिगोक 12 वर्सां. ही नेणटी भुरगीं वेचीं पळोवन मार्गार वेचीं पळोवन तांच्या अंकलाक कळ्ळें दुबाव जालो. तांचे लागीं विचारतना ही म्हणाली आमी मारतीर मरूंक येता म्हणून. तांकां मागीर ताणें घरा हाडलें. कित्याक घरा भुरगीं नपयस जाल्लीं पळोवन सगळ्यांक अत्रेक उपजाल्ले. आनी हांचे तावन आमकां कळटा सांत तेरेज ल्हानपणार तावनूच दैवीक सत्तेक ह्या जेजू थंय चड आनी चड आकर्शीत जाल्लें. पूण 13 वर्सां संपता आसतना तिचें मोण संवसारांतय ओडूंक सुरू जालें. तें नेणटेपण, ल्हानपणाचें तें नेणटेपण सवकास मायाक जाता. सुरविलें देवासपण उणें जाता. वाचपाची रूस सडटा. बापायन दिल्ले उंच वर्गाचे बूक वाचून
मरण पावल्ल्या आवयच्या कुडांत असलेल्या काणयेंचे बूक ती वाचता आनी तातूंत आपले जीवन ती प्रेरीत करता. तिचे व्यक्तित्व ती कुडीन सोबीत मोतीन भोव चुरूक उक्त्या मनाची आनी मैपासाची उदार मनाची ती सली जावन आशिल्ली, भोव सोबीत जावन आशिल्ली सांत तेरेस. हेरांक मेसवंक कितेंय करूंक ती तयार आशिल्ली. हेरां तावन पाटी मोग आनी मैपास ती आशेताली. गजाली करच्यो म्हळ्यार तिका जिवान जीव. विनोदबरी संभाशणान तिणें नांव वेल्लें. नितळायेन आनी तशेंच निस्कळपणान तिणें विशेश गामान दिल्लें जाल्यार दुसऱ्यांच्यो खबरो उलोवचें तिका सामान्य जाल्लें. जाल्यार आपणाकच सोबोवंक आनी हेरां मुखार सोबीत दिसोवंक ती मस्तू मिनत करतली. आपल्या स्वभावा वरवीं आनी बऱ्या गुणा वरवीं, मोवाळ स्वभावा वरवीं आनी नाजूक साली वरवीं ती मस्तू जाणांक सर्वांक मोगाची जाल्ली. तांगेर सबार ताचे खाजन्स सले सल्यो येतल्यो आनी एका खाजना वयर ती म्हणटा म्हाका मोग पडलो म्हणून. मोग म्हळ्यार आमी चिंतूंक नजो तो ल्हानपणाचो तो मोग. आनी बापायन हें पारकिलें की सांत तेरेस सवकास वांकड्या वाटेक येता. आपलें जीवन तें आपलो वेळ तें संभाशणांत कोकल्यो गजाली करून तें करसिता. हें पळोवन ताच्या बापायन तिका 1531 इसवेंत सांता मारिया ग्रासियाच्या आगुस्तिना कॉन्व्हेंताक धाडलें. रिलिजियस सिस्टर जावन तिका केदिंगस मोन नातिल्लें. ती वडणींच तिचे थंय नातिल्ली. देखून आपूण एक नांवाडीक माद्र ह्या सांतीन जायत म्हणून चिंतूंक तिका असाध्य जावन आसलें त्या दाडा. देखून विद्यार्थी जावन ह्या कॉन्व्हेंताक ती रिगली. पूण सवकास ह्या माद्रीचें जिवन तांचें मागणें पळोवन ही तांचे तावन इल्ली इल्ली प्रेरीत जाली आनी आदल्यो संवसारी गजाली सोडून बऱ्यो सांतीपणाच्यो गजाली करूंक तिणें आरंभ केलें. ती थंय पिडेन पडुल्ल्या वरवीं बापायन तिका फाटीं घरा हाडलें. आनी हांगा घरांत ती आसतना एका कुशीन संवसाराची तिका वडणी आनी एका कुशीन माद्रीचें जीवन ताचें तावन प्रेरण जाल्लें ती वडणी तिचे थंय आशिल्ली. तेच नाशिल्लें एक इन्कार्नेशन कॉन्व्हेंट, कार्मेलीत भितरल्या माद्रीचें एक कॉन्व्हेंट त्या आविला टावनांत. आनी थंय ताची इश्टीन जुआन्ना सुवारेस म्हणून ती आशिल्ली. आनी तिणें सांगलें, तेरेसा तूं कित्याक घरा रावताय, ये तूं म्हजी इश्टीन, आमी सांगाता हांगा इन्कार्नेशन कॉन्व्हेंटांत रावया अशें ताणें ताच्या इश्टिणेन पुसलायलें. देखून सांत तेरेस एका कुशीन तिका संवसाराची ओडणी आसली जाल्यार काजार जावची उर्बा तिका नातिल्ली. पूण आनी एका कुशीन तिका यमकोंडाची भिरांती आशिल्ली. ती आपल्या बरपांनी बरयता, हांव कांय मोरोवन कांय यमकोंडाक वसान, देखून ह्या यमकोंडाक वेच्या बदलाक कॉन्व्हेंटाक विच्चेंत बरें म्हणून अशें चिंतून एका सकाळीं आपली बापायची परवणगी नासतनाच ते आपल्या भावा सांगाता सकाळीं कोणी उठनातल्या वेळार त्या कॉन्व्हेंटाक पळोवन धांवता आनी थंय त्यो माद्री ताका स्विकार करतात आनी ताका लोभ दितात. हें आयकून ताचो बापूय विरार जाता. कित्याक म्हळ्यार बापायक दुवेतय तेरेजा थंय व्हडतो मोग आशिल्लो आनी आपली धूव कॉन्व्हेंटाक वचूंक नजो म्हणून आनी आपणा संगी आसा जंय म्हणून ताची आशा जावन आशिल्ली. जाल्यार तो थंय गेल्ल्या वेळार ताका तेरेजाक फाटीं हाडूंक तो इन्कार्नेशन कॉन्व्हेंटाक गेल्ल्या वेळार हे आपल्या निर्धारांत दृढ रावता. बापूय ताचो निर्धार स्विकारसिता आनी ताका जाय जाल्लें तो दिता. अशें आविलाची सांत तेरेस ह्या 2 मोणांनी म्हणले बरी ती कॉन्व्हेंटाक ती रिगता. 1530
2 इस्वेंत ती कोवेंता रिगलेली आपल्या जीवन मागण्यांत आणि प्राजितांत ती सारूंक सुरू करता. 2 वर्सांनी तिचे प्रोफेशन जाता. पूण प्रोफेशना उपरांत परतून ती कठीण पिडेन पडटा. काळजाची दूख, मोत चुकोवन पडचें हें सर्व तिका सुरू जाता. तेन्ना तसो बापूय बिरमोत पावोन धुवेक ट्रिटमेंटा खातीर घरा फाटी हाडटा. आनी तेन्ना तो दुसऱ्या दाक्तरां ससीन तिका आपोवन व्हरता. पेद्रो म्हणल्या अंकला कडेन गेल्ल्या वेळार पेद्रो अंकल तिचो बापल्यो बरो मनीस आनी तो हिका धार्मीक वस्तू म्हळ्यार धार्मीक बूक वाचूंक दिता. थर्ड अल्फाबेट ऑफ ओझुना म्हणले आनी हेर बूक तिका वाचूंक दिता. आनी तिचे थंय आतां दैवीक प्रेरण चड आनी चड जाता. जाल्यार तिची पिडा गूण जायना आनी एका हंताक ती पावता की ती पिडा चड जावन 4 दीस तिका सैरा नातल्लें. निमाणें सक्रमेंत तिका दिलें. कोवेंताच्या वडीलनीन आनी सातोदतींनी तिच्या मरणाची विलावरी जायती केली. जाल्यार तिच्या बापायन तिचेर भरवसो सांडूंक ना. ती खंडी जावन जिवंत आसा आनी परतून बरी जातली म्हणालो बापूय. आनी निमाणें सांजुजेच्या मजतीन ती म्हणटा हांव बरी जाली. तिका सैरान आयलें आनी त्या उपरांत थोडो तेंप घरा आसल्या उपरांत ती इल्ल्या तेंपान कोवेंताक ती फाटी वेता. आनी पूण थंय जाल्यार लागीं 3 वर्सां ती ह्या पिडेंतली संपूर्ण गूण जावंक ती काडटा. जाल्यार तिची आदली भलायकी संपूर्ण तरान तिका फाटी येना. तिच्या सगळ्या जिवनांत जसो आमी पळयता तितली भलायकी वोन ती नातल्ली. पूण सबारांनी एक सवाल विचारचें, असली पिडा तिका इतली व्हडली पिडा तिका कशी आयली? 4 दीस तिका सैरा नातल्ले म्हळ्यार ती जाय की व्हडली पिडा कित्याक ती आयली? थोडे म्हणटात की तिचे मदें एक झूज आशिल्लें. एका कुशीन संवसाराची वडणी आनी एका कुशीन देवाची वडणी. आनी ह्या झुजा वरवीं तिचे सगळी भलायकी दंडळली. हेर थोड्यांचे अभिप्राय की देवानंस भविष्या आपल्या डिवायन प्रॉविडन्स आमी म्हणटा ताच्या त्या विशिश्ट आलोचनेंत तेरेसाक आपणास असीन ओडोवंक, ताची दौलत आनी तिचो अहंकार हदा करूंक, तिचे मनशा सैम हदा करून तिका दैवीक करूंक देवानंस भविष्याकाय ही पिडा धाडिल्ली जावंक की पुरो म्हणून. कितेंय जावं आमी नेनाव हें तेरेसाताय घडलें तें बऱ्याकच. हातूंत हांव तिची दौलत उणी जाली, संवसाराची वडणी सवकास उणी जाली आनी दैवीक वडणी तिचे थंय सोडून आयली. मोगाच्यानो सबारपटी आमच्या जिवनांत अशेंच घडटा. आमच्या जिवनांत सबारपटी आमी एका कुशीन संवसाराची वडणी आनी एका कुशीन दैवीक वडणी हांचे मदें झूज जावनूच आसा. सांत पावलो गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता, तुमचे थंय 2 सैम आसात. एक रक्तमासाचे मनशा सैम थंय तुका सकयल ओडटा आनी तें दैवीक सैम देवा थंय तुका ओडटा आनी हांचे मदें झूज जावनूच आसा. आमी खंयच्या थंय मालवता तें आमचेर ओंदून आसा. देखून सदांच आमी राग, मोसो, जिद्द, हगे हें रक्तमासाचें मनशा सैम सोडून आमी मोग, दयाळाय, सोंसणीकाय ह्या दैवीक सैमाक वचा जाय. आनी अशें आमी दैवीक समजा गेल्यार आमी दिसान दीस दैवीक जावनूच येता. तर मोगाच्यानो आविलाची सांत तेरेज ती झुजली आनी निमाणें ती जैतेवंत जाली. आनी आज ती जैतेवंत जाल्ल्यान आज पवित्र सभेक एक महान मिस्तीक सांतीन आमकां फावो जाल्या.
कित्याक म्हळ्यार तिच्या बरपाद्वारे आजुनी इतली जाणां खाली क्रिस्तांव मात्र न्ही बगार आमचे हिंदू भाव रामकृष्ण मिशनाचे बावी तिची बरपां वाचतात आनी तिच्या त्या बरपांद्वारे तेय प्रेरीत जातात. तर तिची बरपां आमी वाचूंक जाय. ह्या बरपांद्वारे आमकांय तें प्रेरण लाभता कशें आमी आमचे मनशा सैम दामून दवरून आमी दैवीक सैम आपणावचें आनी दिसान दीस आमी दैवीकच जावचें. तर आविलाच्या सांत तेरेसा तावन आमी हे प्रेरण जोडया. तिचे बूक साद जाल्यार आमी वाचया. तिचे मागण्याचे ते लिसांव आमच्या जिणेंत आमी पाळया आनी ह्या मागण्याद्वारे खंडीत जावन आमचें जिवन आमी रुपीत केल्यार तिचे बरी आमी एक मिस्तीक वाटेन चलोवंक शकतले हांव. आनी तशेंच तिणें कशें देवा थंय एकवट जोडलो तशेंच आमी देवा थंय एकवट जोडूंक पावतले हांव. तर तिचें जिवन आमच्या सुमेस्तांचें आदर्श जावं दी आनी तिच्या जिवनाच्या त्या मेटांनी आमी मेटां काडूंक प्रयत्न करया. सांडून आयलोय या संवसारी